MS लोटलीकर प्रेझेंट्स भक्ती परंपरेची 125वी श्री देव दामोदर भजनी सप्ताह। पहिले स्थान तुझे मठग्राम, दुसरे जांबावले गावी, तिसऱ्या वेळा तू भक्तांच्या उल्याक मुरगांव स्थळी। काळ भिता घावाक तुझ्या, ना वक्र दृष्टी गावाक तुझ्या। कोटी कोटी शरणागती, श्री देव दामोदरा नावाक तुझ्या। श्री देव दामोदरा नावाक तुझ्या। श्री देव दामोदर हे गोंयकारांचे आराध्य दैवत। मूळ मठग्राम म्हळ्यार आताच्या मडगांव ह्या शारांत स्थापीत हे दैवत पुर्तुगीजांच्या बाटाबाटीच्या काळात भ्रष्टाचार जावचो न्ही म्हण काही भक्तांनी जामावले व्हरून स्थापीत केले। दरेका भक्ताच्या उल्याक धांवून येवपी दामबाबान 1899 मुरगांव आयिल्ल्या साथीच्या वेळार भक्तांचे कश्ट निवारण करूंक मुरगांवां धांव घेतली। हे सगळ्यो आमकां आमच्या वाडवडिलां कडल्यान कळिल्ल्यो खबरी। अशें सांगतात की 1899 हांगा पटकी म्हणटा तो रोग आयलो। पटकी म्हळ्यार कॉलरा। सांगल्यार खरें दिसचें ना, पूण तेन्ना गांवाची लोकवस्ती 2,500 आशिल्ली। तातूंत हिंदू लोक हे तेन्ना सादारण 1000-1500 लोक आसतले आनी त्या वेळच्या वस्तीन दोनूच धर्माचे लोक आसताले चडशे करून। ते म्हणजे ताका आमी कोंकणे म्हणटाले आनी दुसरे आसता ते किरिस्तांव म्हणटाले। गांवांत कितें जाल्लेलें एकमेव दोतोर आशिल्लो खंय तेन्ना, पूण तशें 2-3 जाण अशे वैद्य आशिल्ले आयुर्वेदीक वखदां बी। तातूंत एक म्हजो आजो आशिल्लो, अनंत सुब्राय जोशी म्हणून जो आशिल्लो। सगळे लोक हांगा ताजे कडेन येताले घेवपाक। तेन्ना मागीर अशें विचार करून सगळ्यां कडेन उलयतना अशें ठरलें की आतां हे वैद्यकीय उपचारान जेन्ना लोक बरे जायनात आनी पटापट लोक हांगाच्यान मरपाक लागल्या, तेन्ना आमी कितें करुया जाल्यार देवाचो वचून एक कौल घेवया। तेन्ना जामावलेचे दामोदर देवस्थान हें खर देवस्थान म्हणजे ते जिवंत आनी जागृत देवस्थान अशें मानताले। आतां हें सगळें पळयतना आमी परत त्या 125 वर्सां फाटल्यान वचूंक जाय की तेन्ना मोबायल ना, सादो मोबायल ना, खंयचेच कम्युनिकेशनचें साधन म्हणटात पळय तसलें कांयच नाशिल्लें। तेन्ना हांगाचे लोक तेन्ना फक्त पंचांगाच्या प्रमाणे अमक्या तिथीक थंय भार येता हाजे प्रमाणे हांगाच्यान लोक भायर सरले। बरें, आतां आमी जांबावले वचूंक जाय जाल्यार वराभरान पावतात। त्या वेळाचेर 2 दीस लागतले। हांगाच्यान गाड्यान बसून फेरी कडेन वचप, थंयच्यान लागटी बोट घेवन मडकय काय तेवटेन खंय तरी वचप आनी थंयच्यान मागीर जांबावले वचप। आनी जांबावले जंगलाच्या भायर पावतना देवस्थानाच्या भायर माचोलां म्हूण आसतालीं, म्हणजे पालखी आसता पळय तशी मनशांक व्हरपाचे काही मेणे आसताले। तातूंतच्यान फुडें वचून देवाक मेळत। तशा प्रमाणे गांवचे 12 जाण वचपाची एक प्रथा आशिल्ली। खंय कितें करतना गांवचे लोक 12 जाण म्हणून वताले। तातूंत म्हजो पणजो आनी तो शणै माम प्लस गांवचे आनी 10 जाण अशे सगळे मेळून ते सगळे जाणां जांबावले गेले। थंय तांणी तो हो घेतलो, आमचो कौल घेतलो। ताणें सांगलें कितें की तुमच्या गांवांत व्हरून हें श्रीफळ प्रस्थापीत करात आनी ताची पुजा करात, गांव साफ करात आनी तुमच्या सगळ्यांचें कल्याण जातलें। त्या प्रमाणे ते लोक आयले, केन्ना पावतले कळनाशिल्लें कित्याक येवपाची वाट तितलीच खडतर आशिल्ली। अशें षष्टीच्या दिसा सकाळीं पहाटे म्हणजे पंचमी नागपंचमीच्या दुसऱ्या रातचे सामके ते हांगा पावले। हांगा येतकूच कितें करप ताणें तर दिलां खरें, तो पर्यंत कोणें विचार करूना कितें करुया। तेन्ना म्हजो पणजो जो आशिल्लो ताणें सांगलें की आमचे कडेन पयलीं 2 सालां आसतले तेन्नाची पद्दत घराक। एक साल म्हणटा तें प्रायवेट साल आनी एक आसतालें तें पब्लीक साल। तातूंत जें पब्लीक साल जें आशिल्लें आमच्या घराचें तें आजचें दामोदर मंदीर, थंय त्या देवाची त्या नाल्लाची थंय स्थापना करुया
आणि पुढे कितें आसता ताजे विचार करूया. त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिसा सकाळी बातमी कळ्ळी, गांवांचे लोक आयले, तांणी सगळ्याची पुजा केली आणि ताजेर विचार विनिमय तेन्नाच्यान सुरू जालो. थोडेशें भजन जालें. आतां लक्षांत धरपाचें बरें, लोक इतलो कमी, तातूंत 50-100 लोक केन्ना थंय जमले आसलो. त्या लोकांनी येवन ताजें भजन केलें आणि तो देव थंय पुजेक लागलो. मागीर लोक दर सोमारा येवन ताजी पुजा करपाक लागले. बिरास्तारचं भजन म्हणून आमचे कडेन अजुनूय आसा, पूण तें खूब उसरां आयलें अशें आमकां सांगलें गेलां. आणि त्या प्रमाणे आमच्या गांवचो दामबाब हांगा स्थापन जालो. हो श्रावणाच्या षष्ठेक 1899 लोकांचो विश्वास बसलो. ताजे बरोबर लोकांनी जे दुसरे भाग सांगिल्लो ती साफसफाई केली आणि गांवचे साफसफाईन रोगराई दूर जाली आनी लोकांचो तेन्ना ताजेर विश्वास बसलो. 24 वरां हांगा भजन जाता देवळाचो. 12:30 वरांचेर जे आमी पयलीं आसा षष्ठीच्या दिसा सुरू करता ते दुसऱ्या दिसा सप्तमी पर्यंत दनपारां 2 वरां पर्यंत ताजो अखंड भजन आसता. आनी देवळान खंयच मदीं न थांबता वेगवेगळी पथकां येवन, आतां पथकां करतात, पयलीं वेगवेगळे समाजाचे लोक येवन करताले, पूण अजुनूय ती परंपरा जी आसा. आनी म्हणून हांव सदां आनंदान सांगता कितें की हे सगळे देवाचे पावित्र्य राखून आनी देवाच्यो ज्यो परंपरा आसा त्यो परंपरा राखून हो सप्ताह आमचो वता. चैतन्यात आहे राम, चैतन्यात आहे राम, जय राम जय राम जय जय राम, सत्संगाचा सुगंध राम. तेन्ना हांगाच्या रेल्वेचे, ब्रिटीश रेल्वेचे रूळ घालप चालू आशिल्ले. ते रूळ घालपाचे जे कामगार आशिल्ले ते सगळे दीसभर कश्ट करून जातकच सांजचे देवाच्या मरान येवन हांगा भजन करताले. आणि तेन्ना तांकां पोर्तुगीज लोक तांकां फैल म्हणटाले. फायलीचो अपभ्रंश जालो फैल, आणि फैलवाले अशे एक ते लोक आसले. तेन्ना हांगा जी पुजा जाताली, हांगाचें जें एक भजन जातालें तें फैलवाल्याचें भजन म्हणून प्रसिद्ध आशिल्लें तेन्ना. आणि ते लोक मागीर गांवांत नाबीक समाज आशिल्लो, त्या नाबीक समाजान आपले लोक येवन बसपाक लागले. ते जाताच गांवांत, ल्हानशें गांव आसलें की कॉम्पिटिशन म्हणून हाजे मागीर ताजे मागीर अशें कितें तरी जालां आसलें तेन्ना. आणि अशें तरेन केलें, ह्या सगळ्या लोकांनी मागीर अशें ठरयलें की हांगा एक आमी ताजो उत्सव एक वेगळ्या तरेन करचो. आणि मागीर गांवांच्यान मिरवणुकी येवपाक लागल्यो. पयलीं 1-2 मिरवणुकी येताल्यो, मागीर हळूहळू हे सगळे जे घटक जे आशिल्ले पळय, जे हांगा सेवा करताले, तांणी आपापले मिरवणुकी काडप. त्यो मिरवणुकी तेन्ना आतांच्या स्वरुपान नाशिल्ल्यो. ते फक्त झांजो आसताल्यो, टाळवी नासताले आनी व्हडले ढोल आसताले. तातूंत अशी ती मिरवणूक काडप असो एक प्रकार तेन्ना घडटालो. कोणाच्या तरी कल्पनेच्यान पार नांवाची संकल्पना आयली. तर पार म्हणल्यार कितें? पार म्हणल्यार देवाचें चित्र. आज आमी जे शिगमो आनी रंगपंचमीक जे फ्लोट म्हणून पळयता पळय, ताजो प्रमाण व्हडलें आसता, ताजो स्केल व्हडलो आसता. पूण तेन्ना धार्मीक चित्रां, मातयेची, चिकण माती जसो गणपती करतात पळय, कित्याक तेन्नाच बरोबर गणपतीचे वेद लागूंक लागिल्ले आनी चित्रशाळा उगड्यो जाताल्यो. मागीर तेच लोक आमकां तेन्नाच्या लोकांक कसली वेगवेगळी चित्रां करून दिताले. आनी ती चित्रां लोक गाड्यांनी घालून, तेन्ना बैलगाडी आसताल्यो, पूण ह्यो ज्या गाड्यांनी घालून हाडटाले त्या बैलगाड्यांक बैल नासताले. लोक ते स्वता अशे गाडो ओडटाले आनी ताजेर ल्हान कंदील जेका म्हणटा आमी, पेट्रोमाक्सूय न्हय तेन्नाचे, ते कंदील दवरून लोक ताजी फुडें, त्या मिरवणुकीच्या फुडें मागीर दिंडेन रुपांतर जालें. आनी मागीर लोकांनी देवाची भक्तीपर पदां म्हणत दिंड्यो सुरू केल्यो.
हळूहळू करतना ताजें स्वरूप बदललें. मागीर मॅकॅनिकल गोश्टी आयल्यो, ट्रक आयले, ट्रकान ते चित्रां घालपाक लागले. पयलीं पावसान भिजून लोक करताले. ह्या आमच्या सप्ताच्या सगळ्यान व्हडलो कौतुकाचो भाग म्हणल्यार हो बरोबर श्रावणान येता जेन्ना धो पावस आसता तरी लोक पावसाची पर्वा करनासतना तातूंत पार्टिसिपेट जाता. हांगाच्या गांव जी जत्रा जी जाता पळय ती पळयत जाल्यार ही पावसानच जाता काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. पूण पावस आसलो जाल्यार सुद्दां लोक हांगा येवन ती जात्रा करतात. मागीर बाजारकार म्हणटा ते आयले. बाजारकार म्हणजे सगळो बाजार जो आशिल्लो पळय त्या बाजारांच्या लोकांनी लीड घेतलो. आज हो सगळो संपूर्ण सप्ताह जो आसा पळय ताजी संपूर्ण सप्ताहाची जबाबदारी आजूय बाजारकाराचेर आसा. आनी हेजे सगळ्यो ज्यो कमिटी आमी कितें करतात ह्यो सगळ्यो बाजारकाराच्यो कमिटी करतात. मागीर विश्वकर्मा समाज म्हणजे आमचे कडेन चारय लोक जे आशिल्ले त्या सगळ्या लोकांनी आपलो एक समाज केलो. तांचें भजन जावपाक लागलें, तांचेय पार येवपाक लागले. मागीर पयलीं आमचे कडेन आतां जश्यो टेम्पो हे बी आसतात तश्यो ट्रान्सपोर्टाच्यो गाडयो नाशिल्ल्यो. तेन्ना गाडये सगळ्यो गाड्यान हाडटाले. बैलगाडी ज्यो आसता पळय ते स्वताक गाडेकार म्हणटाले. त्या गाडेकारांनी आपलो एक पार केलो. अशें करून आमचे कडेन आज जे पार जाता तातूंत फैलवाले, मागीर जाता तो नाभिक समाज, मागीर जाता तो दैवज्ञ ब्राह्मण समाज, बाजारकार, मागीर विश्वकर्मा आनी गाडेकार अशे 6 जाणांचे पार हे जे केन्ना सुरू जाले जायत तरी ताका 100 वर्सां नक्कीच जाल्या जातलीं. आनी ती प्रथा अजुनूय आमचे कडेन चालू आसा आनी ती पारंपारीक आसा. कितल्योश्यो गांवांत सुदारणा जाल्यो तरी पूण अजुनूय आमी ते ट्रकान घालून ताका लावन ताका लायट घालून आनी ते पळोवपाक सुद्दां अजुनूय हजारांनी लोक ते पळोवपाक येता. मागीर हळूहळू ह्या सप्ताचो एक भाग सादारण आमचें लिबरेशन जावच्या काही वर्सां पयलीं तेन्ना बॉर्डर सगळ्यो सील आसताल्यो. तेन्ना आमच्या हिंदुस्थानाच्यान हांगा जाका पोर्तुगीज गोंय म्हणटाले हांगा गायक कलाकार बी येवंक शकनाशिल्ले. तेन्ना कोणी तरी एक गायक कलाकार तेन्ना हांगा हाडलो आनी ताजें गायन जालें. आनी मागीर हळूहळू दर वर्सा मागीर ती परत एक कॉम्पिटिशन म्हणल्यार पळय जिद्द जाली की अंदूच्या वर्सा आनी कोणाक हाडटलो अशें करून. आनी अशें करून गायनाचो भाग सुरू जालो. हांगा नटराज थिएटर म्हणून जे आमचे कडेन आसा त्या थिएटराच्या कुशीक मेथा म्हणटा तांचें घर आसतालें. त्या घरान ताजो प्रोग्राम जाताले. हळूहळू काही वर्सांनी ताचें रुपांतर जालें आनी ताका तसोच जसो आतां पार हाडटात तशें एका ट्रकान प्लॅटफॉर्म घालून ताजें गाणें जावपाक लागलें. मागीर काही वर्सांनी काही लोकांनी ज्या ज्या जाग्याचेर तेन्ना माटव घालपाची पद्दत नाशिल्ली आनी घाले जाल्यार ते जावड्याचे आसताले म्हणजे चुट्टांचे आसताले. आतां जशें आमी वॉटरप्रूफ मंडप जाका म्हणटात किंवा वयर पत्रे घालतात तें साहित्य तेन्ना मेळनाशिल्लें. हो एक विचार आमी करूंक जाय. त्यामुळे खंय खंय जो आडोसो म्हणून जो मेळटा पळय तशा आडोशाक ती ही गाणी जावपाक ही गायनाचे कार्यक्रम जावपाक. आनी तेन्ना गायनाचे कार्यक्रम करपी म्हणटा ते फक्त बाजारकार. बाकीच्या पारवाल्यांचे हे सादारण गेल्या 25-30-35 वर्सां आयिल्लो 40 वर्सां आयिल्लो आसतलो एखादे वेळ आयिल्लो भाग आसा. मागीर प्रत्येक समाज आपल्या आपल्या तरेचो गायक हाडटात. मागीर आमी म्हणजे म्हज्या काळांची खबर हांव जेन्ना हांगा अध्यक्ष जालो तेन्ना मागीर आमी हांगा भायर स्टेजी घालपाक लागले आनी हळूहळू 100वें वर्स जालें तेन्ना सगळे कडेन वॉटरप्रूफ मंडप घालपाचे. म्हणजे वॉटरप्रूफ मंडप म्हणटा पळय हे आतां गेल्या 25 वर्साचो हो भाग आसा. तो पर्यंत लोक स्टेज वॉटरप्रूफ आसताली,
स्टेजी वयले गायन सुंदर जाताले आणि लोक मात्र सत्र्यो घेवन पावसान ते गायन आयकुपाक येताले. सो तोय ह्या सप्ताहाचो इतिहासांचो एक बरो सुंदर भाग की लोकांची सांस्कृतीक कलेकडे जी आवड आणि ती अजूनही ते राखतात तो भाग. हांगा आमी खंयचोय कामगार लायनात काम करपाक. थंय तुका फुलां लावपा पासून ते देवाची लायन पळोवपा पासून वर्गणी गोळा करपा पासून हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसता पळय हे कार्यकर्ते करता. अंदूच्या वर्सा आमचे कडेन व्हडली टीम आसा आनी ह्या कार्यकर्त्यांचें हांव सदांच कौतुक करता. आनी हो आमचो सगळ्यान वास्कोच्या सप्ताहाचो अभिमानाचो भाग की पारंपारीक म्हणजे तूं जर मुद्दाम पळयशी जाल्यार ते अमको मनीस आसा ताजो चलो आज आमचे बरो आसा की पयलीं कोण आशिल्लो ताजो नातू आमचे बरो आसा. हे सगळ्यो गोश्टी तो ते करीत आसतात. ह्या सप्ताहाचो आनी एक उत्साही आनी तरुणाई खातीर आशिल्लो एक भाग आसा तो गोपाळ कालो. जेन्ना सप्ताहाची समाप्ती जाता त्या दुसऱ्या दिसा हांगाच्यान सगळे बाळगोपाळ देवा म्हऱ्यान दवरिल्लें पयल्या वर्साचें एक वेगळें फळ श्रीफळ आसता. श्रीफळ म्हळ्यार नारळ आसता. तो घेवन समुद्राचेर वतात आनी समुद्राक थंय वचून प्रार्थना करतात की आमच्या गांवचें सगळ्यांचें बरें जावं न्ही. निसर्गा कडेन प्रार्थना करता की गांवाचेर कसलेंच नैसर्गीक संकट येवचें न्ही. आनी थंयचें समुद्रांचें उदक घेवन ते हांगा समाप्तीच्या पयलीं देवळान येतात. गोपाळ कालो म्हूण हांगा सुंदर नाचतात. हो मान आशिल्लो सगळ्या बाजारकार म्हणजे आमी पार्ट ऑफ बाजारकार. म्हणजे म्हजो पणजे पासून ही जी प्रथा जी चालू आसा सप्तकाची ती म्हणजे पयलीं म्हादेव गोंयकार आशिल्लो. म्हाजो आजो आत्माराम नार्वेकार, बापायान बी म्हाजे घेतले गोविंद नार्वेकारान. तेजे मामान बी थोडे वेळ धरलेलो अनंत गोंयकार. सो ताणें म्हाज्या कडेन हो नाल्ल म्हाज्या कडेन दिला म्हटल्यार जवळ जवळ हांव हो नाल्ल धरता समाप्तीचो जवळ जवळ आतां एक 40 वर्सां वयर जाली. म्हणजे हांव स्कुला पासून म्हणजे जेन्ना हांव आशिल्लो तेन्ना स्कुलान तेन्ना म्हाका तेणें म्हणलें दामोदर हो तूं समाप्तीचो तूं नाल्ल धरता मरे. हांवें म्हणलें हय धरता. म्हणजे तेन्ना ती उमेद आशिल्ली. पयलींचे हांव उलयना बट म्हाजें चायल्डहूड म्हणजे हांवें जेन्ना धरला तेन्ना नाल्ल तेन्ना म्हाका दिसता एक जवळ जवळ एक आमी 15-20 जाण आशिल्ले. म्हणजे आमच्या वांगडा दिंडी घालत वताले. पण तें आतां ना. आतां सगळ्या भुरग्यांक सगळ्यांक उत्सुकता आसता आनी हे सप्ताह केन्ना येतलो. आनी स्पेशली गोपाळ काल्याक जे आतां धरता पण जे आमी जे 20 जाणांचे म्हळ्यार हांव म्हणजे जवळ 100 वर्सांची जाल्ली सप्तकाक तेन्ना सुद्दां हांव तेन्ना बी तो उत्सव बरो केल्लो. म्हणजे गाडयेन बिडयेन घेवन म्हाका व्हेल्लो तेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो. सो आतां कशें आसा की भुरग्यांक बी खूब उमेद आसा आनी खरीच उमेद बरी दिसता आमकां. कित्याक आतां बाबा जाणे आमचे भुरगे तरणाटे भुरगे हेतून सहभागी जाता. आनी जवळ जवळ आतां जवळ पळोवपाक गेल्यार 300-400 तरी लोक भुरगे हितून गोपाळ काल्याक पावोवपाक आतां नाल्ल हो समाप्तीचो नाल्ल पावोवपाक येतात. ताच्या मागीर ह्या सप्ताहाची समाप्ती जाता.
ह्या सप्तकाक ह्या वर्सा 125 वर्सां पूर्ण जाता आणि ह्या सप्तका खातीर गोंया भायले वेगवेगळे भावीक तशेंच गोंयांतले भावीक हांगा दर्शना खातीर येतात. हे देवूळ म्हणटा तें आमी जाका मंदिर म्हणून भायर वळखतात तशें न्हय. हे वास्कोचें ग्रामदैवत, पूण तें आसा एका सालान आनी ताजी 125वी वर्सां ताच्या स्थापनेची आमी मनयतात. आयज आमच्या वास्कोच्या सप्तकाक 125 वर्सां जाता आनी हो खरो अभिमानाची गोश्ट आमच्या गोंयकारांक आनी खासकर आमच्या वास्कोकारांक. आतां दर वर्सा कितें जातालें, प्रत्येक जाण आपलो पार घेवन येतालो, त्या पारा बरोबर तें गायन जातालें. म्हणून आमी तातूंत बदल केला, कित्याक लोकांक ताजो आस्वाद घेवंक मेळना. जशें जशें एखाद्याचें गायन जर उसरां जालें जायत जाल्यार लोकांक ताजो आस्वाद घेवंक मेळना. रात जाली, आतां लोक बसना, घरा वचपाक वेळ जाता, गर्दी आसता, ह्या खातीर लोक बेगीन वतात. एक हे फावटी बदल केल्लो आसा. जे गायन जे आसा हे आमी 3 स्टेजी आसात. तिनूय स्टेजी कडेन जे गायन आसा 10 तारखेक ते गायन आसा पळय ते सांजचे 6 वरांचेर सुरू जावन 9 वरांचेर सोंपतले आनी दुसरे जे गायन आसा ते 9 वरांचेर सुरू जावन 12 वरांचेर सोंपतले. अशें आमी एका स्टेजीचेर 2 समाजाक म्हणजे 2 जे पारवाले आसा तांकां आमी प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्लो आसा. सावंड सिस्टम जी आसा ही ते हाडटाले, हे फावटी आमी दिल्ली आसा आनी तांकां बऱ्या पैकी आमी स्टेजी ज्यो आसा हे फावटी स्टेजी तयार केल्ली आसा. हो सगळो सप्ताह आसा पळय, हो सगळो लोकां कडल्यान आयिल्ल्या वर्गणीचेर चलता. हाज्या खातीर आमी वेगळो कितें फंड करतात कितें कांय ना, पूण दर वर्सा आनी आनंदाची गोश्ट म्हणल्यार दर वर्सा ते खर्च करून आमचे कडेन काही पयशे उरतात जे आमी देवाच्या सेवे खातीर हांगाचे चांदीचे मकर हांगा कितें ज्यो देवा खातीर जी सुदारणा करूंक जाता ताच्या खातीर आमी तो पयशांचो विनियोग करतात. आयज आमी सगळे कावन्सिलर दामबाबाच्या आशिर्वाद घेवन आनी प्लस आमची जी आमी देणगी जी आमच्या मिटिंगेक आमी हें केल्लेली 1,25,000ची ती देणगी आमी आयज हँड ओवर करपाक आमच्या दामोदर सप्तक भजनी सप्तकाचे अध्यक्ष बाब परेश जोशी भाईक तांकां आमी आयज हो हँड ओवर केलो. ताका सगळो खंयचो धर्म किंवा जात पात कांय नासतना हो इतल्या व्हडल्या दबाज्यान जाता की तो आज सप्ताह फक्त वास्कोकारांचो उरूंक ना, तो वास्कोच्या भायर म्हणजे संपूर्ण गोंयाचो पण गोंयच्या भायरूय लोकांचो तो सप्ताह जाल्लो आसा. हांगा जी फेरी भरता ती फेरी आज इतली प्रसिद्ध आसा की राजस्थान आनी UP साकून सगळे लोक हांगा येवन तांची दुकानां घालतात आनी तांचो हांगा वेवसाय जाता. ही सगळ्यान आनंदाची अशी गोश्ट आसा. मागीर हांव बापूय पयलीं हिंगा सप्तकाक दामबाबाचे सप्तकाक खेळणी घालताले आमी कोसकोटे हे ते. मागीर आतां आमी व्हडले जातकच हांव मागीर एम्युजमेंटा भितर देंवलो. एम्युजमेंटाक देंवतकच आतां हांव जालें एक 26 वर्सां जालीं म्हाका आतां एम्युजमेंटा भितर हांव हो धंदो करता. आनी आतां पयलीं कितें जालें आमी सप्तकाक पयलीं भितर घालताले गार्डनान, तेन्ना लोकांक डिस्टर्ब जावपाक लागले थिंगा पार्किंगेक एका तेका. म्हणून मुन्सिपाल्टीन सगळ्यांनी डिसायड केलें की आतां म्हाजें काडून भायर घालपाचें. आतां 4 वर्सां जालीं हांव घालता ह्या जाग्याचेर, म्हाका भायर घातलें तेन्ना हाडून. त्या बरोबर दामबाबाच्या आशिर्वादान आमचें बरें चलता. ते बरोबर सरकारी पावण्याचेर आमकां हे फावटी फूल सपोर्ट आसा. खास करून नगरपालिकेन आमकां उदकाची वेवस्था केल्ली आसा. जे लोक जवळ जवळ 1,000-1,500 सुमार स्टॉलां जातात ह्या फेरयेन तांकां टॉयलेट वेवस्था केल्लेली आसा, पिवपाचें उदक दिल्लेलें आसा, फायर ब्रिगेड आसतली 24 आवर्स, हेल्थाचे एक डॉक्टर आनी नर्स 24 आवर्स आसतली, एम्बुलन्स आमी तांकां दवरलेले आसा अरेंजमेंट करून. बरें भाविकांक खंय त्रास जावचे न्हू पावते फाडपाक दिवपा खातीर म्हणून वर्गणी दिवपा खातीर म्हणून आमी QR कोड आमी हे फावटी इम्प्लिमेंट करून तो सगळ्याक ऑल ओवर गोवाच्या भावरी ऑलरेडी पावल्लो आसा.
आणि तुमच्या माध्यमांतल्यान एकूच सांगू सोदता सगळे वास्कोकार तशेंच गोंयकारांनी सगळ्यांनी आमच्या वास्को येवचें आनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो इतलेंच सांगता. देव बरें करूं. रामनाथ दामोदर महाराज की जय. भाविकांकूय विनंती करता कोणी रश करचे न्हय, सगळ्यांक व्यवस्थीत दर्शन जावचें हेच्या खातीर तुमी आमकां सहकार्य करचें. आमी सगळी वेवस्था केल्ली आसा, तुमचें सहकार्य अपेक्षीत आसा आनी हो बरे तरेन आमी हो उत्सव सेलिब्रेट करया म्हणून सगळ्यां कडेन मागता. अनंत काळासावन आपलें खर सत्व दाखोवन भक्तांच्या उल्याक दर एक वेळा धांवन येवपी श्री देव दामोदराक कोटी कोटी शरणागती. पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल.